आत्मो म्हळ्यार कितें? एके जिवे रचनेच्या जिविताचें आनी एकवटाचें तत्व म्हळ्यार आत्मो. आयकतना मातशें कठीण लागता, पूण अशें ना. एक उमेची देख घेवया. तिचें नांव कोको. कोको मेकळेपणी भोंवता आनी खुशाल बरीत आसा. 3, 2, 1. आतां कोको एक मेल्ली कोमी कशी. भायर सावन पळयतना चड बदल दिसना, शिवाय तिच्या कुडीचो आकार. पूण हांगा एक व्हडलो फरक आसा. थोड्या खिण्या आदीं कोको एक जिवो एकवट जावन आसलो, पूण आतां एकवटूय ना, जिवूय ना, आनी खरेपणी पळयल्यार ती एक कोमी म्हूण आमच्यान सांगूंक लेगूच जायना. ती कोमी मरतूच तिची कूड कुसूंक लागता. तिचे कुडीचे सांदे वेगळे जावन रास कशे दिसता आनी न्हू एक कूड. त्या सांद्यांक एकवटीत दवरून एक एक कोमये भाशेन आसूंक भितरल्यान कांय ना. हें तत्व वो सिद्धांत जाचे वरवीं वेगळे आसलोले कुडके एकवटीत जावन एक जातात, ताका आमी आत्मो म्हणटा. दर एके जिवे रचने भितर आत्मो आसा. पूण जेन्ना लोक आत्म्या विशीं उलयता तेन्ना तो मनशाच्या आत्म्या विशीं उलयता न्हय? तें खरें. आजकाल आत्म्या विशीं उलयतना मनशाच्या आत्म्या विशींच लोक खबर कोत्ता. आदीं ग्रीक तत्वशास्त्री विस्तारायेन आत्म्या विशीं उलयताले. झाडांक झाडांचो आत्मो आसा, मनजातींक भावनात्मक आत्मो आसा आनी मनशाक विचार शक्तीचो आत्मो आसा म्हूण ते लेखताले. हाचे वरवीं तो जाणा जावंक आनी मोग करूंक शकता. खरेंच म्हळ्यार तत्वशास्त्र्यांक मनशाच्या आत्म्या विशीं चड खंत आसली आनी तांणी जायतो वेळ ताचे शक्ती विशीं आनी तांच्या गुणां विशीं नियाळून करचिलो. देखून आज जेन्ना आमी आत्म्याची खबर कोत्ता तेन्ना आमी मनशाच्या ह्या विचार शक्तीच्या आत्म्या विशीं उलयता. आतां फकत मनशाचो आत्मो इतलो खाशेलो कित्याक? हाची जाप एकदम सोंपी. ताचे थंय आसलोल्या ह्या 2 गुणांक लागून, विचार आनी इत्सा. भौतीक वस्तू ह्या 2 गुणांक आडखोड हाडूंक शकनात. देखून आत्मो एक अध्यात्मीक वस्त. उर्बे भरीत 2 गजाली आमकां पळोवंक मेळटात. पयली, भौतीक वस्तूंतल्यान आमकां भौतीक वस्तू मेळटात, अध्यात्मीक वस्तू मेळनात. म्हणटूच आत्म्याचें मूळ वेगळेंच खंय तरी आसूंक जाय. ताचें मूळ देव. दर एक मनशाचो आत्मो देवानूच रचला. दुसरी, भौतीक वस्तूंक कुडके आसतात, देखून त्यो मोडटात आनी पडटात. पूण मनशाचो आत्मो अध्यात्मीक. ताका कुडके नात, ताका मोडूंक जायना, ताचो नाश करूंक जायना. मनशाचो आत्मो अमर. तर थोडक्यान सांगचें जाल्यार आत्मो एके जिवे रचनेच्या जिविताचें आनी एकवटाचें तत्व. आयज काल आत्म्या विशीं उलयतना आमी मनशाच्या आत्म्या विशीं उलयता म्हूण समजुचें. मनशाच्या आत्म्याचें खाशेलेपण ताच्या अध्यात्मीक गुणांनी आमकां दिसता, जाचे वरवीं देवान आत्मो रचला आनी तो आत्मो अमर म्हूण आमकां कळीत जाता.